नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आमगेले आईचे कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आईचे कार्यक्रम स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन म्हणेल विचारांतू एक भासाभास आणि हे भासाभास चलयसून दिवच्याक आयल्यांची मंगळूरचे महेश PU कॉलेजाचे प्रांशुपाल श्रीमती सुमती पै हानी. सुमती पै तुमकां आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता. आणि सुमती पै हांगेले आमी एक सानशी परिचय करून घेवया. हांणी इंग्लिश आनी सोशियोलॉजींतू MA सनद जोडला. मात्र न्हय एप्लायड सायकॉलॉजींतू MSc हांणी केल्लेलें आसा. हांणी अध्यापन वृत्तींतू हांगेले सुमार 22 वर्साचे अनुभव सांका. हांणी एक आप्त समालोचकी म्हळ्यार फ्रीलॅन्स कावन्सिलर जावनूय काम करता आसाची. न्यूरो लिंग्विस्टीक प्रोग्रामींग प्रॅक्टिशनर म्हणून NLP म्हणून आमी कसं म्हणटाची ते वय हांणी एक प्रॅक्टिशनर जावन आसाची. सॉफ्ट स्किल ट्रेनर जावन शिक्षकांक चेडवांक तशी आवस बापसूंक तांणी तरबेत दिताची. इतर सामाजीक सेवा चटवटिकेंतूय हांणी व्यस्त आसाची. तितले मात्र न्हय प्रायेक येत आसूचे चलये चेडवांक मार्गदर्शन दिताची. तशीच चेडवांक कशें चांग कोन्न आमी वाडोवका व्हड कोरका म्हणलेल्या विचारांतू चेडवाले आवस बापसूकय तांणी मार्गदर्शन दिताची. आणि क्लासरूम मॅनेजमेंट बद्दल शिक्षकांकय मार्गदर्शन दिवचे हांगेले प्रवृत्ती. आयचे कार्यक्रमाक सुमती पै हांकां परत एक वेळा हांव स्वागत करता. आतां आमगेले विशयू आयचे स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन म्हणलेले. सादारण जावन आमी केन्नाय आमगेले दैहिक आरोग्या बद्दल आमगेले काळजी आसता. शुगर म्हणलें नातलें BP म्हणलें नातल्यार आनीक सगळी दैहिक जाल्लेले सगळी आमगेले कायलेक आमी कसो वखद कोरयत ताजे बद्दल आमकां चड आमगेले गमन आसता काळजी आसता. जाल्यार दैहिक आरोग्य तशीच मानसीक आरोग्यय तितले प्रामुख्य म्हणलेले आमगेले जनांक तितले जावन मनाक आनीक येनी म्हणून हांव लेखता. तशें जाल्यार मानसीक आरोग्य म्हणल्यार कस जालें आणि ताजी प्रामुख्यता कसले म्हणून सांगतावे तुम्ही. एक व्यक्ती शारीरिक जावन मानसिक जावन सामाजिक जावन स्वस्थ आस म्हळ्यार तो आरोग्यवंत म्हणून सांगेत. जाल्यार तुम्ही सांगला म्हणके दैहिक आरोग्य दिवचे प्रामुख्यता आमी मानसिक आरोग्य दिनांती. दैहिक जावन कशी चंद दिसका आमी ब्युटी पार्लर वच्चिकी जिम्मा वच्चिकी योगा करचिकी झुंबा डान्स म्हणून विंगड विंगड ॲक्टिविटीज वचून दैहिक आरोग्य आमी चंदकून दवरून घेवचा एक प्रयत्न करतांती. एक सान मत्ते दुखी सैते जाल्ल्यार वरकेना आमी डॉक्टराला वच्चे आसा. तितले प्रामुख्यते आमी मानसीक आरोग्य बगे दिनांती. हे मानसीक आरोग्य म्हळ्यार कसले आतां ह्या समाजांत आमी आसतना आमी ओब्बंटी जावन आसचे जायना. विंगड विंगड रिती मनशालोट आमी इंटरॅक्शनार आसतांती. सोशली ॲक्सेप्टेड बिहेवियर्स म्हणून केला वसता. सो आमगेल नडवळिके एक गुंपांतू कशी आसता. एक प्रीती विश्वासू स्नेह आमी परस्पर कशी दवरून घेतात ती. एक गुंपांतू एक कोऑपरेशन टीम वर्क म्हणल्यार कशें आसता आमगेले भावने आमी कशी नियंत्रण करून घेतात ती. कोप आसच्या पुरो संतोष आसच्या पुरो दुख्ख आसच्या पुरो ते एक नियंत्रण करून घेवचे एक कल येता. ते कशें नियंत्रण करतात ती. सोलू आनी गेलू ते दोनीची एक रितीर घेवची तसले एक मनस्थिती आमकां आसवा. आत्ताच एक ಒತ್ತಡ जीवनशैली आमी धांवत आसतांती कसला म्हणून आमकां गोतना कोणाकय पुरसत ना. असल टायमार हे वर्क प्रेशर आनी हे स्ट्रेस आमी कशी बॅलन्स करतांती मॅनेज करतांती. चॉयसीस येता आमगेले लायफ लाँग मस्त डिसिशन्स घेवका जाता. त्या डिसिशन्स घेवच्याक आमी आमगेली मनस्थिती कशी आसा त्या पुरा समजल्यार एक मनुष्य मानसिक जावन हांव केलो क्रायटेरियाज मात्र सांगिल्ले. आमगेले मालगड्या हाजी प्रकार जीवन केल्लेलें आसा. तांगेलें एक सिंपल लिव्हिंग आशिल्लें. जाल्यार आत्तां कशी आसा जीवनशैली म्हणल्यार ಬಗ್ಗೆ आमी अवलोकन करता.
एक 2-3 दिसा पुढे एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. एक सहान चेरडाले तुम्ही पळोवन आसच्या पुरो मस्त जनान पळोवन आसच्या पुरो. एक 2-2.5 वर्सा चेरडू आनी ते स्कूला वचेशना. अम्मा एक पुस्तक आनी एक पेन्सिल दिवन त्या चेरडाक नंबर बरे म्हणून सांगतस 1 2 3 4. त्या चेरडू हिमटी काण रडतस आनी अम्मा निमगिता मम्मी तू मारोगी नहीं ना म्हणून हिमटी काढतस त्या. अम्माक त्या कसले मात्या वचना तुम लिखो अभी 1 लिखो 2 लिखो म्हणून ती बिश्टायतस. मागीर त्या चेरडू अम्माक लागी आप्पून उमू दिता. म्हण अम्माक चिके मोग कल्लार आम सोडतके म्हणून ती जला रिसोणा ती आनीके बरे म्हणून सांगतस. ते हिमटी काणू 7-8 नंबर तर कशी बरयता. हंग आलोचन करका जाल्यार त्या अम्माल मनस्थिती त्या चेरडाल एक मनस्थिती ते इतले सहान चेरडाक 2 की 2.5 वर्सा चेरडाक कितले एक वत्तड आसच्या पुरो मागीर कितले एक स्ट्रेस आसच्या पुरो एक कितली भंय आसच्या पुरो आम मारत की म्हणून सांगिल्लें. सो प्रत्येक जिवना घडटांतू आमकां एक विंगड रितीर वत्तड एक ಸ್ವಲ್ಪ होड जाताना स्कूला वच्चे एक स्ट्रेस एग्जाम म्हणले कुळे एग्जाम फीवर म्हणटा ती चेरडू एग्जाम स्ट्रेस म्हणून सांगता ती. एक टीनेज येताना तांगेल टीनेज प्रॉब्लेम्स एडोलसंट प्रॉब्लेम्स आसता. मागीर एक चिके होड जाताना जॉब सिक्युरिटी लायफा सेटल जावका. मागीर एक फॅमिली प्रॉब्लेम्स आसच्या पुरो. मागीर एक मिडल एज क्रायसीस ओल्ड एज क्रायसीस अशी आमगेल्या लायफ लॉंग आमी एक स्ट्रेसारी जीवन काडता आसा ती. आतां एक न्यूज वाजिल्ली 2-3 दीस पुडपास एक हायस्कूला चल्लो आ नम्मान बिश्टेल्या म्हणून सांगून सुसायड कोन्न घेता. सुसायड कोन्न घेवचे आतां चेरडूवांक कितले सुलभ म्हण आ नम्मान बिश्टोच्याक नावे तत्ता वेळी असले न्यूज आमी आयकताना मस्त बेजार जाता. PUCंत मार्क्स उणी मेळ्ळी म्हणून सुसायड कोन्न घेवचे 10th मार्क्स उणी मेळ्ळे म्हणून सुसायड कोन्न घेवचे एकेचे आम्म मोबायल दिनी म्हणून इंटरनेट दिनी म्हणून सಣ್ಣ विशयाक आमगेल चेरडू जीव काण घेता आसंती यंगस्टर्स जीव काण घेता आसंती. म्हळ्यार लायफ एदुरसुचे एक धैर्य ना एक समस्या एदुरसुचे एक मनस्थिती ना. तसल एक क्रुशियल एक टायम आतां आमगेल म्हूण येत आतांचे एक जीवना पद्दती तशी जावन गेला. इवन एक जिम ट्रेनर म्हण सांगला रे फिजिकली फिट तुमकां आसच्या पुरो हँडसम आसता फिजिकली फिट आसता. तसोच एक जिम ट्रेनर वर्केन एक 25 वर्साचो तो सुसायड कोन्न घेता. म्हळ्यार तूं फिजिकली तूं चंद आसा फिजिकली फिट आसा तूं कसलो सुसायड कोन्न घेतला. एकलो IT प्रोफेशनल थ्रू आउट रँक होल्डर तो IIT शिकून US बेस्ड कंपनीन तूं लक्ष गटला सांबळा काम करता तो मनुष्य जीव काण घेता. म्हणटाना इंटलेक्च्युअल कोशियंट तागेल भारी लायक आसा मस्त बुदंत आसा दुडवा कसलेय उणी ना ताका कसले कश्ट ना तसल मनुष्यान कसलो जीव काण घेवका. सो ह्या पुरा प्रश्न आमगेल मुखार येताना एक योचन करचे तसल संगती आमगेल जनाक कसलाक जीवन एदुरसूच तसल एक शक्ती ना म्हणून सांगून कसल हांगा बदलावण जाला आमगेल मनस्थिती कसल बदलावण जाला. सो ताजे बग्गे एक अवलोकन आज आमी कोरया म्हूण आज आमी हांगास दोग जनाय तुमी विशय दिलेला निजवाग्यो म्हाका बरी खुशी जाता आसा म्हण सांगल्यार आत्तां अगत्य ह्या विशय तस जावन तुमकां मस्त धन्यवाद हांव सांगता. आतां आमगेले जीवन शैली मस्त बदल जाला. आमी सान आसतना आमी जीवन करता आशिल्ली शैली काय आत्तां जीवनशैली मस्त बदलाव जाला. आमकां सान आसतना न्हय आमगेले म्हालगड्यांक जाल्यार आमी पळयलें म्हणके तसल नमने प्रेशर ना आशिल्लें तांकां म्हळ्यार एक वत्तड म्हळेलें ना आशिल्लें आरामेरी म्हळ्यार चेरडू बाळ पुराय दोळ्या मुखारी आशिल्लेची. आतां चेरडू खंय खंय गी परगांवां आसाची विदेश आसाची तांणी कशें आसा कसं म्हळें तसल प्रेशर हे आसा पुरो. मागीर पुराय जीवनशैली म्हळ्यार प्रती एक करंट ना म्हळ्यार इंटरनेट ना म्हळ्यार कसलें जाल्यार एक प्रेशर सुरू जालें आमकां. अयो आज भितर तितलें तें काम कोरक आशिल्लें आनी खंय गी आमी ईमेल पेटोवक आशिल्लें आनी कसं गी म्हळ्यार तसल पुराय तसल एक प्रेशर आमगेले मानसीक आरोग्या वयर कसो परिणाम करता. आत्तां हे
नगरीकरण औद्योगीकरण जागतीकरण म्हण सांगून आमगेले एक लायफस्टायल चेंज जालेलो आसा सो आमगेले हत्ता नाते हय इवन आमगेले फॅमिली सिस्टम आता आमगेले सगळेच एक समाजाचे एक फाउंडेशन म्हणा कसं आमगेले कुटुंब हय सो ते कुटुंब वर्केन एक बदलावण जालेलो आसा पूड कशें आशिल्लें एक जॉयंट फॅमिली सिस्टम कूड कुटुंबा म्हणटा ती आमगेले मालगड आशिल्ली ती बाप्पा मांतू माव पाची मावळे पुरा ಒಟ್ಟು मस्त घराभर चेडूं आनी चेडूं फर्स्ट सेट ऑफ फ्रेंड्स म्हळ्यार आमगेले कजिन्स हय सो तशें एक वातावरण आशिल्लें एक नमने सोशल सिक्युरिटी आशिल्लें घरा आसतना एक निश्चिंते आमगेले जन आसा ती म्हण सांगिल्लें एक धैर्य ते ನಾವು ನಮ್ಮದು त्या एक कॉन्सेप्ट कसले ನಾನು म्हणना ನಾವು ನಮ್ಮದು म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट आनी पुरा जनांना पडसालेर चेडूवान निद्दोच आसच्या पुरो एके हॉड्डान सांगिल्लें एक बुद्धिमात आसच्या पुरो काण आसच्या पुरो हे पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट म्हण आमी आतां 1000 कटल्या रुपये दिवन पेटयता पळय त्यातय सहज जावन आमगेले चेडूवांक जात आशिल्लें इवन मलगड्यांक जाल्यार एक आनंद जीवन आशिल्लें सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ लढाई काही पुरा कडेन आसता जाल्यार कोण की मालगड त्या घरकड मालगड आशिल्लो तो ते सुदारसून व्हरत आशिल्लो स्लोली फॅमिली सिस्टम चेंज जालें आमगेले तेदन कसले प्रिंसिपल आशिल्ले हासिಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ म्हळ्यार एक वॉन्ट्स एक लिमिटेड आशिल्ले ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ಲಿ ಮಗಿರಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ವಚ್ಚುನು ನಾನು ನನ್ನದು म्हण इले एक स्वार्थ मेगेले आई मी माय सेल्फ म्हळ्यार एक स्वार्थ म्हळ्यार आमगेले एक मेंटॅलिटी चेंज जाले मागीर हांव सोशल सिक्युरिटी म्हळ्यार घरा एक हरडीक जाल्यार फुडें कशें आशिल्लें म्हण सांगल्यार कुटुंबेच मात्र न्ही इवन गांवचे वर्केन एक इमोशनल सपोर्ट मॉरल सपोर्ट फायनान्शियल सपोर्ट आतां कशी आतां पुरा कमर्शियल जाला इव्हेंट मॅनेजर्स आसा ती तांणी पुरा मॅनेज करता ती सो ते कसले सपोर्ट कोणाले जावका म्हणना कोणूय जावका म्हणूय ना एक्चुअली मागीर एक दुड्ड करचें म्हण सांगल्यार आमगेले एक स्टेटस मेंटेन करका एक स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आमगेले हाय जालात सो त्या मेंटेन करच्याक तांणी आसला म्हणजे आमी आसका म्हळ्यार एक कॉम्पिटिशन आशिल्ले निमित्त कसं जाता चड दुड्ड संपादन करका बँक्स वर्केन लोन दिता सुलभ एरी कडे ते लोन भरका सो कितली पुरा विषय आसा सो हे पुरा स्ट्रेस ಒತ್ತಡ चड चड क्रिएट करता आसा आमगेले आत्तां कशें जाला म्हण सांगल्यार एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सर्वायवल ऑफ द स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट ऐकून आसच्या पुरोन ती म्हळ्यार आमी स्ट्रगल करका कॉम्पिटिटीव वर्ल्डान तूं आमी स्ट्रगल करका आमगेले एक्झिस्टन्स दाखोवका जाल्यार सो त्या कॉन्सेप्ट आयला जाल्यार आमगेले भारतीय संस्कृतीन तूं कशें आशिल्लें फुडें सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु तशें आशिल्लें हांव सर्वायव जावका मेगेल एक्झिस्टन्स दाखोवका ते सेकंडरी आशिल्लें आमी पुरा जन वसुदैव कुटुंबकम सगळे विश्व एक कुटुंब हांव मात्र चांग जावका मेगेल भारत देश मात्र चांग जावका म्हण आमी केन्नाय लेखिल्लें ना सगळे लोका समजता सुखिनो भवन्तु त्या एक कॉन्सेप्टार आमगेले मालगड्यान जीवन काडलेलें आसा आनी ते कसं म्हणटा ती फॅमिली सिस्टम चेंज जाल्या आमगेले प्रायोरिटीज चेंज जाल्या आमगेले थिंकींग पॅटर्न चेंज जाल्या तशे निमित्त आज ह्या पुरा प्रॉब्लेम्स म्हणून म्हाका दिसता हे मानसिकता ताजे उणेपण म्हळ्यार आमी तागेली मानसिकता तितली चांग ना अशी ना तशी ना म्हणून आमी सांगता मू ते इत्ती खातीर तशें जाता मानसिकता कसं खातीर खंयची कारणान उणी जाता आनी तसं संदर्भारी आप्त समालोचने ताजे अगत्य कितले आसा खंडित म्हळ्यार काउन्सिलिंग म्हण सांगल्यार आत्त नवेची एक कॉन्सेप्ट नाही हे अनादि कालदಕ್ಕೂನು आमगेले श्रीकृष्ण महाभारतांतू श्रीकृष्ण इज द फर्स्ट काउन्सिलर म्हणून सांगित महाभारत युद्धांतू अर्जुन युद्ध करना म्हणून शस्त्र तोगुद बरताना 18 काउन्सिलिंग सेशन्स घेतले आज एक भगवद्गीते आमकां कोडुगे जावन दिलेले आसा सगळे जगताक सो हे आत्ता कालाचे एक टॉक थेरपी म्हणून येता ते अर्जुनाक ताणें काउन्सिलिंग करून ताणें एक युद्ध करची तशी केल्लें मागीर इवन आमगेले जॉयंट फॅमिलींतूय आमगेले मालगड जालेले एके आमगेले शिक्षक आसच्या पुरो एके आमगेले गुरू आसच्या पुरो तांणी पुरा टायम टू टायम आमकां एक काउन्सिलिंग मार्गदर्शन काउन्सिलिंग म्हळ्यार कसं जालें गायडन्स एक मार्गदर्शन सो तें दिल्लेलें आसा जाल्यार आतां कसं जालां म्हळ्यार एक प्रोफेशनल
जावन ते दिसता आसा म्हळ्यार प्रोफेशनल कावन्सिलर्स जाला एक अगत्य आसा तस जावन आमी हुशार ना म्हणून जाल्ले कुडले आमी डॉक्टरला सुलभ वता ती ताप येयल म्हळ्यार कुडले आमकां डॉक्टरला वचपाक कसलेंच एक हेजिटेशन ना जाल्यार कावन्सिलराला वचका म्हळ्यार खंयकी एक चिकेची एक इंजरीक आसता ती म्हण सांगल्यार आनी कोणी कसलें लेखता की म्हाका कसलें माती समना म्हूण लेखतात की तसल म्हूण एक भावन आसा जाल्यार आमी ते कावन्सिलराला वच्चे एक गायडन्सा खातीर आतां ते एक मस्त कॉमन जाला एक्चुअली मस्त जन कावन्सिलिंग वता ती खंयचे एज ग्रुप वच्चे ते एक जाल्यार आमगेल्या अम्मा लागीं एक गायडन्स घेतला म्हणजे एक कावन्सिलरा लागीं गायडन्स घेवचे तितलेच डिफरन्स जाल्यार तांणी एक प्रोफेशनल जावन आसता ते सो ते अगत्य आत्ता दिवसाक अगत्य म्हणून म्हाका दिसता आतां आमगेले नकारात्मक चिंतना नकारात्मक आलोचना आमगेले मानसीक आरोग्या वयरी मस्त वायट परिणाम करता म्हणून म्हाका दिसता ताजे बद्दल कसं सांगता तुम्ही वय म्हण सांगल्यार पळ माये आतां एक चेरडाक स्कुला वचच्यान आयताराच पळयात तुमी गम्मत खेळ नासता सकाळी जाल्ली कुडले सोमार सकाळी त्या चेरडाक कसो सूर जाता माथ्या दुखी पोटा दुखी न्हय वे चेरडा कित्याक त्या सूर जाता म्हळ्यार स्कुला वच्चाक इश्ट ना स्कुला वच्चे एक खुशी संगती न्हय त्या चेरडाक ते डॉक्टर आपोवन व्हरला रे डॉक्टर म्हणटा फिजिकली कसले प्रॉब्लेम ना आराम असतो पटी पटी नाटक करतवो एक्चुअली ते चेरडू नाटक करचे न्हय ताका बदच माथ्या दुख आनी पोटा दुख येता पोटा एक नमने गुळगुळला म्हणके जावचे एक माथ्या दुख जावचे तशें पुरो चेरडा जाता जाल्यार आमकां ते अर्थ जायना आमी लेखता ती नाटक करता म्हूण चार पेट्ट मारून स्कुला पेटयता ती सो ते तशी जावच्या कारण कसलं त्या चेरडाक म्हूण सांगल्यार आतांचे प्रेझंट एज्युकेशन सिस्टम तशें आसा नम्मल एटिट्यूडय तशें आसा चेरडवान मार्क्स घेवका तांणी रँक घेवका 95-96 मार्क मेळ्ळारी पावना 100 काडका हांव तवळ मेळना सान चेरडू स्कुला वचका जाल्यार A to Z बरोवका स्पेलिंग्स बरोवका 1 to 100 बरोवका तितली प्रेशर त्या चेरडाक सो त्या प्रेशर त्या चेरडाक तडवून घेवचें जायना आनी व्हड जाता रे त्या चेरडाल एक मनस्थिती कशी आसच्या पुरो म्हूण तुमी आलोचन करात ती इवन आतां हॉड्डांक जाल्यार आतां पाय एक स्टेज प्रोग्राम आसा एक असं की प्रेझेंटेशन दिवका एक इंटरव्यू अटेंड जावका म्हणटा आमकां जाल्यार कसं जाता पोट्टा एक नमने धब 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 जावचे हडदा डब डब जाव कसं की एक नमने टेंशन सी हुमेला म्हणके जावचे हे पुरा मानसिक जावन आमी समना म्हूण जाल्यार म्हळ्यार टेंशन असले कुडले त्या पुरा आमगेले देहा वयरी प्रतिबिंब म्हळ्यार ते दाखयता देह प्रतिक्रिया दाखयता तशीच आतां हॉड्डांक येवचे गळा दूख आसच्या पुरो हाता दूख आसच्या पुरो एक फाटी दुखी ते पुरा सायकोसोमॅटीक डिसीज आसा म्हणटा ती सायकोसोमॅटीक म्हण सांगल्यार फिजिकली तांकां कसले प्रॉब्लेम ना जाल्यार मेंटल प्रेशर चड आशिल्ले निमित्त ते सिम्पटम्स आमगेले देहा वयर ते दाखयता सो हांगा कसं करका म्हळ्यार हाका कसले वखद ना आमगेले थॉट प्रोसेस आमी चेंज करका आमगेले मेंटॅलिटी आमी चेंज करका आमगेले थिंकींग पॅटर्न आमी चेंज केला रे रिलॅक्स्ड माइंड असला री तदना हें पुरो समकोर येता नाही म्हळ्यार आतां सांगले नकारात्मक चिंतने निमित्त आमगेले देहाचे आरोग्य वयरी परिणाम जाता ते नकारात्मक चिंतन कसले येता आतां खंयचेय जाल्यार खंय एक वतना एक्सिडेंट जाय तेगी नाजाल्यार कोणगेक लायले वो म्हाका मोस करी तेगी वो तसले नकारात्मक इत्ती खातीर मना येता ह्या नाशी कशी कोरत ते तुमकां हाजे आन्सर हांव NLP विशयी उलयतना सांगता म्हण सांगल्यार तसल ते नेगेटिव्ह थॉट्स म्हळ्यार आमी ते रिफ्रेम करता रिफ्रेम कशी करूं म्हळ्यार विशय हांव मागीर येता म्हण सांगल्यार तसलेच आमी पॉझिटिव्ह जावन कसले विशय घेना आमी नेगेटिव्ह जावन आमी चड घेता त्या डिस्कशनान तुमी NLP विशयी म्हाका सांगचे आसा एक्चुअली तुमी त्या क्वेश्चन उल्लो येता आतां आमगेले नकारात्मक चिंतने म्हळ्यार आतां हांव चेडूवांक हांव कॉलेजा म्हणचे आसा आमगेले भितरीची केलो वैरी आसा त्या वैरी कसल्या नकारात्मक चिंतन त्या आमी फर्स्ट काडका त्या आमी चेंज करका आतां आमगेले समाज सदृढ जावका जाल्यार आमगे कुटुंब चांग जावका कुटुंबांत आसूचे आमगेले व्यक्तींगेले ಒಟ್ಟು आमगेले संबंध चांग जावका परस्पर एकमेळीर आमी आसूं ते हे बरी आमगेले कुटुंबे भितर मात्र न्हय आमी काम करचे कडेन नातल्यार स्कुलान तूं चेडवा मध्ये नातल्यार शिक्षका मध्ये पुरा एक चांग संबंद आसल्यार पुराय चांग जावनू आसता तसले एक चांग रितीर एकमेळीर एक चलचे तसले
एक वातावरण ना जाल्यार ते परत आमगेले आरोग्या वयर घालचे परिणाम कसले नाही ते चांग रितीर वच्चू काय जाल्यार कशी कोर येता हाजी बद्दल येते तुमी हे सांग. वय माय आतां हांव तुमकां सांगलें आमगेले भितरची वैरी कसाल्या म्हणून सांगलें नकारात्मक चिंतने. हांव एक पाटी क्लासान सांगलें म्हगे चेडूंक पळय आमगेले भितरीच आमगेले एनिमीज आसता ती तांकां आमी जाग दिवचे नज. एक द्वेष आसच्या पुरो, कोप आसच्या पुरो, असहन आसच्या पुरो, एक मत्सर आसच्या पुरो, इगो प्रॉब्लेम, एक अनहेल्दी कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिट म्हणटा ती पुरा आमी जागू दिला रे आमगेले भितरी. कसं जाता म्हळ्यार विंगड जन ताजे निमित्त वायट जातकी ना की गोतना आमकांतू खंडित वायट जाता. आमगेल पर्सनालिटी एक नेगेटिव्ह पर्सनालिटी जाता. आमी केलो जन पळयता ना केन्ना कंप्लेंट सांगता आसता ती केन्ना एक विंगडाल बगे उलोचकी तसल एक स्वभाव सो एक कंप्लेंट बॉक्स असे जाता ती. सो तसल पुरा अवॉइड करान ती जाल तितले पॉझिटिव्ह थिंग्स पॉझिटिव्हिटी तुमगेले भितर तुम्ही डेव्हलप केला रे तुमगेले एक लाईफ एक ब्युटिफूल जाता म्हणून तत्तावळी सांगता आसता. ते दीस एकली चिल्ली आयली म्हाका एक सांगून जाता ती येवन संजे हांवें गेल्या निमगेल्या मॅम तुमी सांगेल भारी चांगी चिल्ली ती भारी सॉफ्ट स्पोकन चिल्ली. हांव ते फॉलो करता खंडीत म्हळ्यार ते एक स्किल ते एक डेव्हलप करचें एक स्किल हांव खंडीत फॉलो करता मॅम. जाल्यार हांव समजच्या पुरो जाल्यार मेगेल एदुरसची व्यक्ती तशें आसला रे. आतां मेग एकली ती म्हणाली एक चिल्ली आसा पण चेडूं पाप हॉस्टेला आसता चेडूं आनम सोण आसता ती तांकां कितले मेंटल प्रेशर आसता. आनी एकली चिल्ली म्हाका मस्त उपद्रव दिता मेगेल बगे वायट वायट सांगता मेगेल बगे जाळ भोगता. सो म्हाका ಒಟ್ಟು एक पीस म्हळ्यार ನೆಮ್ಮದಿ रे कश्ट रे ती म्हाका सोडतना ती चिल्ली. सो म्हाका ते मस्त डिस्टर्ब जाता मेगेल स्टडीजाका म्हूण सांगून हांव तिका एक सांगलें पळय ती कशी आसा ते तुगेले हाताना तिक चेंज करूंक तुका जायना. सो तिक स्टॉप करूंकय तुका जायना. तूं कसं करूं येता तूं कुशेर आसका. सो तूं तिगेले आलोचन घेवन तूं डिस्टर्ब जावन ताजे निमित्त तुगेले रिजल्ट्स एफेक्ट जावचे नज. ताका तूं कसं करयत म्हूण सांगला रे तीण आनी मुखार तशें कसले नेगेटिव्ह कमेंट्स एक तुगेले बगे वायट सांगला रे जस्ट गिव अ स्मायल. ओके जस्ट गिव अ स्मायल आनी म्हण एक फॉरगिवनेस म्हूण एक आसा तुका हांव क्षमी दिला वस म्हणून म्हळ्यार ती कोणालेय विशय कसले उरलो तुगेले विशय तूं कशी म्हूण गोत आशिल्लांका तूं कशी म्हूण गोत आस तिगेल एक नेगेटिव्ह एटिट्यूड तुका कसला तूं डिस्टर्ब कोन्न घेता. सो जस्ट फॉरगिव हर चांग रितीर आसता ती म्हूण सांगून लायक तुगेल मायंड आशिल्ल बर्डन तो गुदे वय तूं कितली रिलीफ मेळटा म्हूण पळय हे प्रॅक्टीस करी म्हूण म्हणलें. जायत मॅम थँक्यू म्हूण चमकली. एक अर्द घंटा बसून हांव तिगेला उलयलें आनी ती चमकली. 1 महिना 1.5 महिने नंतर वापस आयली. वापस येवन थँक्यू मॅम म्हण म्हणाली कसा लाका म्हणलें ते दीस तूं सांगिलें हांव फॉलो करता असं. आतां म्हाका तिगेल कसलेच नेगेटिव्हिटी म्हाका डिस्टर्ब जातना बिकॉज म्हाका तिगेल बगे कसलें इल फिलींग ना. तिगेल बगे म्हाका एक कोप ती तशें सांगतना म्हूण सांगला रे केलो पटी केलो संबंद माये आमकां बदल करूं जायना. आमी प्रयत्न करूयात सम करच्याक. हांव तिका म्हणलें सम करच्या ती मस्त प्रयत्न केला जाल्यार तिका सम करूं जाय न्ही. सम करूं जाय न्ही म्हणटना जस्ट लेट इट गो. आसो चंदायर आसता ती तुमी म्हूण एक हारय सुचें आनी तुमकां हांव फॉरगिव केला क्षम केला म्हूण एक तोंडार एक आमी स्माईल हाडल्यार आसना ताजी तितली रिलीफ हांगा रिफ्रेमींग थिंकींग पळय आमगेल थिंकींग आमी चेंज करून घेवचें. सो ती चिल्ली मागीर लास्ट इयर जालें ती चिल्ली मागीर लायक कोन्न वचून लायक मार्क्स आयले 95 की 96% आयले तिका त्या चिल्लेक. सो असले ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧ ಅಂತೂ ತೊಂದರೆ ಉಚಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೂ ಪುರಾ ಜನ हांव त्याच म्हणना विंगड रिती जन आसता तांगे लोट आमी कशी आमी तांकां हँडल करता ती त्या आमगेले एक स्किल म्हणून सांगेत पुरा नमने जन आमी हँडल करका जाता वर्कांत आसच्या पुरो फॅमिलींत आसच्या पुरो सोसायटींत आसच्या पुरो खंय जाल्यार हँडल करचें आसता. आनी कसं म्हळ्यार ए सोशल रिलेशनशिप्स म्हळ्यार एक स्टडी प्रकार सोशल रिलेशनशिप्स आमी कितले चांग दवन घेता की तितले आमगेले हेल्थ आनी हॅपीनेस चडता. म्हळ्यार एक फ्रेंड्सांक मीट जावचे आसच्या पुरो फॅमिली गेट टुगेदर आसच्या पुरो एके कोणाक आमगेले घरकड इनवायट करचे एके आमी कोणाले घरकड वचचे असल पुरो कनेक्टिविटी इंटिमेसी आसल्यार आमगेले एक हेल्थ हॅपीनेस ते चड जाता. जाल्यार आत्तां कसं जाता म्हळ्यार प्रेझेंट जनरेशन तांकां हें पुरो कसलें नाका पुरा जन म्हूण सांगना इन जनरल न्हय मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हांव पळयलां एक आम एकले कावन्सिलिंगाक घेवन आयले चल्ल्याक 15-16 years ओल्ड.
तो सान असताना पुरा मिंगल जाता शिलकय खेळत शिलकय आता रुमा भितर बैसून जस्ट कंप्यूटर के मोबाईल घेऊन असतं काय बहिणीला वरकेन उरलाय ना काय आ नम्मला वरकेन उरलाय ना काय एडोलिसंट प्रॉब्लेम आहे अशी ज्याला कसं करच्या म्हणून हांव त्याच्याला आपण निमगेल्या कसलो प्रॉब्लेम तुगेल्या कसलो आसचेला तुका म्हणून सांगून ताकाची तुका फ्रेंड्स आसा वा म्हणून म्हणल्या मस्त फ्रेंड्स आसा ती म्हणालो ताकाची वय वा खंयची स्कुलांत की नेबरहूड म्हणून म्हणल्या म्हण अम्मान म्हणल्या कोणी फ्रेंड्स ना म्हणून सांगून ना आमी गेले खेळता वे तू तांगे लोटू वय वे हांव खेळता म्हणून म्हणालो गेम्स आनी खेळता वय वे खंय आसची तांणी पुरा म्हणा केलो गांवां नांवांनी सांगले दूर दूर गांवां नांवांनी ताका हांव म्हणलें अरे तू थंय असल्यार तू कशी खेळच्या म्हणून आमगेल मनांत खंयची म्हणा कसं जाल्या कबड्डी क्रिकेट व्हॉलीबॉल असल पुरा तशी तू तुमी कशी केदन मेळटा ती तुमी वीकली वन्स मेळटा म्हणल्यार ना 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 आमी डेली वर्च्युअल गेम्स खेळटा ती ऑनलायन गेम्स म्हण म्हणालो डेली म्हळ्यार आमी फेसबुकारी इंस्टाग्रामार हजार गटल्या फ्रेंड्स दवरून घेवच्या इश्ट पावता ती रियल लायफान तू आमकां कोणाले वट्टू मिंगल जावचें नाका हो चल्लो म्हणटा हांव म्हणल्यार अशें केलें निमित्त तुगेलें हेल्थ वायट जावच्या पुरो सायकोलॉजिकल इफेक्ट्स जाता मागीर तूं हॅप्पी आसचें साध्य ना ताका तो म्हणटा कसो लाग आय एम हॅप्पी हे ड्रग्स घेतील पळय आमी हॅप्पी आसा म्हणटा ती स्मोक करतले आमी हॅप्पी आसा म्हणटा ती तशी आय एम हॅप्पी विथ दॅट जाल्यार लॉंग रनान तू हाजे सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट मस्त जाता ते आमगेल चेडवांक के आनम्माक ते कळतना इवन चेडवाल हाता मोबायल दिवचे वरके ना मस्त वायट चेडवां कंप्युटर स्क्रिना मुखारी कम्फर्टेबल मोबाईल स्क्रिना मुखार फोन आर कम्फर्टेबल पर्सनली तू मीट जातना तांणी कम्फर्टेबल फील करना तांकां सोशल गॅदरिंग रिलिजियस फंक्शन्स तांकां कसले नाका तांकां कसले जावका म्हळ्यार एकलो आसून पळय हा सो तशी जाल्या निमित्त सायकोलॉजिकली एफेक्ट जाता वय आता तुम्ही प्रय सांगले हे बदलत आसूचे हे समाजाचे हे परिणामो आमगे चेडवा वयरी खंडित जाता हाका आमी कसो कोरयेत फस्ट पेरेंट्सांक एज्युकेट कोरका चेडवांक कशी खंयची रितीर होड कोरका म्हळेलेक पेरेंट्साक गोत्तस्का आत्ताचे सिरियल्स आसच्या पुरो आत्ताचे मोबायलाचे वातावरण टेक्नॉलॉजिकल रेवल्यूशन जातस असल टायमार आमगेल चेडवांक आमी कशी होड कोरका ते जबाबदार आसचे एक आन आम्माक मेन आनी घरकडचे मालगड्यांक सो ताजे विशय आमी मस्त गमन दिवका जाता सो घरा वातावरण कशें आसका आतां एक चेडू जाताना ताका चेडा कसले गोत्त आसना एक वद्दे सिमेंट बनता पळय तशी आमी कसल ताजेर घालता की ते शेप घेता ते तशें आसतना सगळे प्रपंच नवे ते कसल पळयत की कसल आयकत की ते पुरो बद्द म्हण नमगता ते चेडू तशें आसतना फस्ट ते कोणा पळोवचें अम्माक मागीर अन्नाक मागीर घरकड आशिल्ले वरलेलांक सो ते पळयतना आमी लेखता ती त्या चेडा कसले कळतना म्हण सांगून त्या चेडू पळयता आसता ऑब्जर्व करता आसता शिकता आसता आमी कशी उलयता ती तांचे दोकून येवचे शब्द कसले ते पुरो त्या चेडाक कळता ते ताजे रितीरी हे करता कोण घेता मागीर नेबर्स कशी मागीर स्कूला वतरी टिचर्स आसच्या पुरो ताजे फ्रेंड्स आसच्या पुरो खंयची वातावरण ताका मेळता पळय सो त्या रितीरी त्या चेडू होड जाता ताजे एक पर्सनॅलिटी म्हणटा आपले एक व्यक्तित्व निर्माण ताजे प्रकार ऑफकोर्स जेनेटिकल फॅक्टर्स आसता जेनेटिकल फॅक्टर्स आसता ताजे वटो एनवायरमेंटल फॅक्टर्स वर केलं मस्त इम्पॉर्टंट सो अशें आसतना घराच वातावरण कशें आसता म्हळ्यार निर्धार करचे आमी चेडा कसले गोत्त आसना आमी चेडा कावन्सिलींग हाडटा ती चेडा कावन्सिलींग न्हय आनम्मा कावन्सिलींग करका जाता कितले पाटी हांगा कसं म्हण सांगल्यार चेडू आमकां अनुकरण करता म्हळ्यार एक प्रज्ञा आमकां केदनाय आसका आमी कसं करता ती विंगडाल बगे उल्लोची आसच्या पुरो मालगडाल बगे उल्लोची आसता पुरो टीचराल बगे उल्लोची चेडाले दुरोची पुरा नमने पंचदीक तेवे आयकत आसतना वा कितली पळयला हांव अशी कळवा आनी कसं म्हण सांगल्यार एक नमने चेडवांक कशी एक होड करका म्हळ्यार एक कल्पनेना ಹೊಡ್ಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೈತಂತಿ ಧಾರಾವಾಹಿನ ಕಸಲ್ ನಮ್ನಾಚ ಆಸ್ತಾ ಕುಟುಂಬ ಬೆತ್ತುಚಿ ತಸಲ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಚಿ ತಸಲ್ ಧಾರಾವಾಹಿ नाही पुरा बायल मनशी पुरा विलनाची एक लायक आवसू नातला एक लायक आजीगी मामामगी बापामगी
नाची ना आता पुरा शींत्री करतलेची घरकड ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಮ್ಮರ್ಕೆನ ದನ್ಪಾರ್ ದೊನ್ನಿ ಸೂರ್ಜಲ ರಾತ್ರಿ 10 ತರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಡನ್ ಬಸ್ತಾಂತಿ नाही वा ಕೆಲವು घरकड गेल्यारी तांकां कोणी आयल्यार त्या टायमार आसना अयो ही कसाला आयला बा आमगे दारावाय चुकता म्हणून सांगून त्या एक भावने तशें आसतना त्या चेडू वरकेन तांची पळयता कळवा ताजी मनावेर जावची परिणाम आमकां ह्या सिल्ली म्हूण दिसच्या पुरो त्याच्या सन्न चेरडाल हाताक आमी मोबायल दिता आमकां कसं जालें त्या चेरडान उता बसल्यार जालें आमकां उपद्रव दिना जाल्यार त्याच अम्मा 13 ವರ್ಷಾರಿ ಕೇವನತ್ತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೋಣ ಆಸನ ಅಕ್ಕ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ म्हणटांती कळवा एक चेरडाक जेवका जाल्यार ये मोबायल हाता दिल्यार ताजे येवची पुरा पळोवन ते जेवता ना जाल्यार जेवच्या हट करता तसं पुरा अभ्यास कोण केलेला कडे चेरड कसं म्हणतात आम्हानी मोबाईल सोणू आसना मेगेल चेरडू म्हणून सांगता ते दिवची कोण आहे दिवशा मनाची संस्कार दिनांती आणि एक चेरडूवांक कष्ट म्हळ्यार कसं म्हणू गोतना आम्ही भोगेल कष्ट आमगेल चेरडूवान भोगच्यानाच आम्ही साधन करनातील आमगेल चेरडूवान साधन करका म्हळ्यार एक मेंटॅलिटी रे तांकां कसं लिस्ट की म्हणून आम्ही पळयनाती आमकां कसं लिस्ट तांणी त्या करका कळवा हांव डान्सर जाय दू डान्सर जावका नातल्यार संगीत डान्सर आणि संगीत नाही हांव डॉक्टर जाय न्ही तिका सायन्स मत्यावती की नाकी तेणी डॉक्टर जावका एक हांव इंजिनियर जावका म्हण म्हाका काश आशिल्ल्या ताण इंजिनियरू जावका विंगड प्रोफेशन्स नहीं विंगड जन जीवन कारणंत डॉक्टर इंजिनियर मात्र जीवन कड़चे सो असल एक मेंटालिटी तक प्रेशर ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ करकना चेरडान तक प्रेशर त्या चेरडाक जावका नव्या मार्क काडच्याक त्या एक विषय मागीर घरा काम आमी कसले चेरडूवां करू सोणांती घरा बगला कोणी आयल्यार चेरडा भायर आपयनांती त्या चेरडू भितर बसका वाजुका भायर आपयल्यार तागेले टायम वेस्ट खंयचे सोशल फंक्शन्स आपोवन व्हरनांती रिलिजियस फंक्शन्स आपोवन व्हरनांती स्वावलंबी जावन बेळसिनांती तुमी पळोवन आसच्या पुरो माय स्कूलाची बॅग लंच बॅग वरकेन आनु जेव अम्म जेव घेवन रपतांती तुमी पळयला की स्कूल बसार राखून रपताना इताक त्या चेरडा धरची तितली शक्ती ना तितली मोठा पॅम्परिंग सो एके ओवर पॅम्परिंग एके तुका फुरसती ना चेरडाल बग्गे म्हण सांगल्यार त्या चेरडान सांगिल्ल्या आयकुची तितले एक तुका टायम ना त्या चेरडाले सन्न सन्न विशय तुका आयकुच्या टायम नातला रे होड जाता रे होडोड विषय त्या चेरडू तुगेला सांगाना सो त्या चेरडाल्या एक कम्फर्ट झोन अम्मान जेलेल्यान एक अन्नान जेलेल्यान मेंटेन करका आनु एक बिझी आसता म्हणले का जाल्यार अम्माल कर्तव्य कसले जल्ला रे कितले होड जल्ला रे त्या चेरडाने अम्मा आजी अशें जाल्लें अम्मा आजी तशें जाल्लें ते सांगची तसले एक कम्फर्ट झोन अम्माल आनी चेरडूवाल मध्य आसला रे सक्सेसफुल कडेर चेरडू कसले आमगेलो गुट्टू करनांती चेरडू वायट वाट कसला धरतांती तांकां घरकड्या इमोशनल सपोर्ट मेळनातला रे तांकां भायर त्या प्रीती तांणी सोदूच्या वतांती भायचे अट्रॅक्शन्स तांकां चड जाता मागीर सांदकून आमी केलो अभ्यास करता चेरडूवांक आमी तांकां मात्र देवो भव अम्म म्हळ्यार देव म्हूण आमी शिकयताना आमगेलो आमी अम्म जावन तशी आसका पित्र देवो भव सो आन जावन कशी आसका त्या चेरडूवां शिकोवका आन म्हळ्यार कसं जाल्यार अतिथी देवो भव गुरुदेवो भव असल पुरो आमी सांदकून तांकां मत्त्यांतू एक ब्रेन वॉश म्हूण हांव सांगना एक संस्कार त्या तांकां मत्ते फीड करका रेस्पेक्ट दिवचे अन्न ब्रह्म अन्न म्हळ्यार देवरू अन्न उड्डोचानच अन्न खावका चंद कोण जेवका कदने उड्डोचानच सो तसल एक शिक्षण स्वच्छते बग्गे ಒಟ್ರಾಶೆ ಉಡ್ಡೋಚಿ म्हणून विपरीत स्ट्रिक्ट म्हणूय न्ही खंयचीचे लिनियन्स वर्केन जावका ಕೆಲವು ಅಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ असतांती तसल स्ट्रिक्टनेस म्हणूय न्ही स्वच्छते ಬಗ್ಗೆ अरिवू मागीर शिस्तू एक टायम मेंटेनन्स करचे आमी तशें आसल्यार ते चेरडू आमकां फॉलो करतांती ना म्हण जाल्यार दुड्डू अनावश्यक जावन खर्च करून लागतील एक संयम त्या आमी शिकयता आमगेल्या चेरडूवांक त्या पुरा एक सांद आमगेलो कितले दुड्ड असो अनावश्यक आमी वेस्ट करूनच जे म्हळ्यार एक शिक्षण चेरडूवां आसका न्हय त्या आमी शिकनांती अम्मा लोट घरा काम केला रे अम्म कितले कश्ट भोगता म्हूण त्या चेरडा वरकेन कळता सो अन्नाल कष्ट कसं जालें अन्नाल संपादन कसं जालें एक बर्थडे पार्टी म्हूण आज कितले खर्च करता अम्मा होडा तांची खर्च करता ती दुर्बळ वरकेन आमी तशी करका म्हूण सांगून त्या कसं म्हणटा ती मार्क जाता त्या लेवलाक आमी पावका म्हूण सांगून सो तशी दुड्डू नातल्यार चेरडूवाल हटाक लोन काण करता ती ताजे एक ड्रेस कोड आसता
ते एक हॉटलांत व्हड एक 5 स्टार हॉटलांत बूक करता ती एका वर्सा चेडवाल बर्थडे ते करून ती हांव चुकी म्हूण कसले सांगतना ते तांगेले पर्सनल या जाल्यार हांव म्हणचे कसं म्हणल्यार ताजे निमित्त समाजांतू लाँग रनांतू कितले चेंजीस जाता सो सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಹ್ಯಾಂ ಪೂರಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ आज ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ गांवांत वर्केन रिबन्स अँड बलून्स त्या इव्हेंट मॅनेजर्स पळय बर्थडे पार्टी करतले तांगेले एक एस शॉप्स आसत ती सो अशी म्हणटाना चेडूंक कशी चांग रितीर वाडटा ती म्हूण सांग तांकां कश्ट भोगू का कश्ट दिवं का म्हण तांकां कश्ट गोत्तास का सो त्या रितीर आमी वाडो येतवे आमगेले घराचे संस्कार आमी तांकां शिकोव येतवे आतां केलो जनाल घर कडेन केलो विंगड जातीन तो विंगड रितीचे संस्कार आसता परब आसच्या पुरो एके मालगड्याल साधन आसच्या पुरो त्या पुरो आमी चेडवां सांगतावे भजन करे शिकतावे श्लोक शिकोवन दितावे ಗಾದೆ ತಾವಳ ಹಾವು ಮಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಆಮೇಲೆ ಪುರತ ऐकून ಓಡ್ जलेलिंती छान असताना सो तसल पुरा एक विषय आमी चेडवां सांगतावे फॅमिली पुरा जन ಒಟ್ಟು आमी टायम स्पेंड करतांतवे आनु अम्मा चेडवां कसले नाका एक साना वॉक वचची एक वारा एक पडके जो पिकनिक वचची एक जो एक बीच वचून एक येवची त्या चेडवांक सजावची घेवन आमी चेडवां लोटू कितले टायम स्पेंड करता पळय तितले तांणी आमकां आमी सांगील आयकता ती ना म्हण जाल्यार सायकोलॉजिकली सफर जाता ती इमोशनली सफर जाता ती कडे मेंटली एक सान आसतना कळना आमकां एक 13 वर्सां नंतर टीनेज येताना पळय पुरा प्रॉब्लेम्स भायर येता मागीर येता ती कावन्सिलींग म्हूण सांगून तशें जेन्ना आमी सान दाखोवन हें जागृत केला रे आमगेले चेडूं आमगेले हाता भितर आसता ती म्हूण म्हाका दिसता म्हगेले एक प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स म्हूण वर्केन सांगेत हांवें तावळी तुमगेले परिचय करतना हांव सांगलें तुमी NLP म्हळ्यार न्यूरो लिंग्विस्टीक प्रोग्रामींग जे प्रॅक्टिशनर हे तशी म्हणल्यार कसले म्हळ्यार म्हाकाय ते एक हें आसा जिज्ञासा तशी आमगेले वीक्षकांकय सांगा तुमी ओके NLP न्यूरो लिंग्विस्टीक प्रोग्रामींग म्हळ्यार एक सायन्स म्हण सांगल्यार न्यूरो म्हळ्यार आमगेले एक नर्वस सिस्टम ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎತ್ ಮಯೆ ಓಡ್ನೇನವ ಆಮ್ಗೆಲೆ एक नर्वस सिस्टम आम्ही आमगेले पंचेंद्रिय मुखांतर आता कसले एक पळयता पळ आमी त्या पुरा आमी घेता ती पळोवचे आसच्या पुरो आयकूचे आसच्या पुरो स्पर्श आसच्या पुरो त्या पुरा आमी घेवन आमगेले एक सबकॉन्शियस मायंडांतू त्या प्रोसेस जावन फिल्टर जावन स्टोर जाता खंयचे एक इन्फॉर्मेशन एक आमगेले मायंडात स्टोर जाता लिंग्विस्टीक म्हळ्यार आमगेले लँग्वेज कम्युनिकेशन आतां हांव आनी तुमी उलयता आसा ती सो आमगेले कम्युनिकेशन कशें आसता एक रिसर्चा प्रकार एक स्टडी प्रकार आमगेले 7% मात्र आमगेले वर्ड्स कम्युनिकेट करता 38% आमगेले वॉइस मॉड्युलेशन टोन बॉडी लँग्वेज आस पळय 55% बॉडी लँग्वेज सो त्या लिंग्विस्टीक आमी कशी आमगेले बॉडी लँग्वेज वर्बल आनी नॉन वर्बल कशें दवन घेता ती म्हणून प्रोग्रामींग म्हळ्यार कंप्युटर टर्मिनॉलॉजी प्रोग्रामींग म्हळ्यार प्रोग्रामींग द मायंड रिवायरिंग द मायंड म्हूण सांगेत आमगेले मायंड आमी प्रोग्राम करता सो न्यूरो लिंग्विस्टीक प्रोग्रामींग म्हण सांगल्यार युजींग अवर ब्रेन बिहेवियर अँड लँग्वेज कळवे ब्रेन बिहेवियर आनी लँग्वेज कशें आमी यूज करूं येता म्हूण सांगून एक सायन्स तें फॉर एग्जाम्पल एक NLP प्रॅक्टिशनर जावन आमी एक प्रॉब्लेम एक चेडा प्रॉब्लेम आसा म्हूण आमी एक एनालायज करतना वाय डू यू हॅव दॅट प्रॉब्लेम म्हूण आमी निमगेनान ती तुमकां कसला हे प्रॉब्लेम आसा निमगेनान ती हाऊ डू यू हॅव दॅट प्रॉब्लेम तुमकां कशी हे प्रॉब्लेम आसा म्हूण निमगेतान ती तुमकां ते एक्सप्लेन करता जाल्यार हांव सांगता आतां हांगे एक घटने जाता म्हूण लेखा तुमी एक घटने हांवय पळयता तुमी पळयता एक घटने सेम तुम्ही पळोवची रीती तुम्ही त्या घटने पॉझिटिव्ह जावन घेता ती कूल आसता ती हांव त्या पळोवन नेगेटिव्ह जावन घेवन स्ट्रेस्ड जाता घटन एकची तस जावन प्रॉब्लेम म्हाका आसात वाय डू यू हॅव अ प्रॉब्लेम म्हण सांगलें त्या घटन पळोवन प्रॉब्लेम जाल्यार म्हण हांव सांगू जायना वाय अगत्य ना हाऊ डू यू हॅव तुम्ही कूल आसा ती तुम्ही पळोवची दृष्टिकोन विंगड हाऊ डू यू हॅव म्हळ्यार तुका कसा लाग ह्या प्रॉब्लेम आसा म्हण सांगल्यार हांव त्या घेतिल्ली रीती समना हांव त्या घटनेने घटन कसलें आसच्या पुरतें जाल्यार हांव पळोवचे दृष्टिकोन हांव त्या घेतिल्ले त्या रॉंग जाला तस जावन चेंज करता जाल्यार कसं जालें मेगेल थॉट प्रोसेस
कळवे माये मागीर थॉट प्रोसेस हांव चेंज करता हम्म. आनीक म्हळ्यार आमी एक आमगेले रिफ्रेम करता थॉट प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल हांव एक सांगता एक लंडनान तूं ऑलिंपिक्स गेम्स जाता आसतना एकलो फायनल्स आयला रन्नर फायनल्स जावच्याक आनी एक 5 निमिश फायनल्स आयतान तागेले एक मनस्थिती कशी आसच्या पुरो ऑलिंपिक्स गेम्सान तूं एकलो जर्नलिस्ट निमगीता आर यू स्ट्रेस्ड म्हणटा आर यू स्ट्रेस्ड म्हणटना आमी जाल्यार कसो म्हणटा येस एक नमूने स्ट्रेस आसता न्हू ते एक स्ट्रेस तो म्हणटा आय एम सुपर एक्सायटेड म्हणटा पळय रिफ्रेमिंग स्ट्रेसाक आनी एक्सायटमेंटाक सिम्टम्स एकच हात हुमेत आसता हळदे डबडब जाता आसता पांयांत तांकां हांवें म्हळ्यार एक टेन्शन आसता जाल्यार रे नॉर्मल मनीस जाल्यार रे येस आय एम स्ट्रेस्ड म्हणटशिलो जाल्यार हाणें तें पॉझिटीव जावन कशें म्हणल्यार आय एम सुपर एक्सायटेड म्हूण म्हणालो त्या एक रिफ्रेम म्हूण एक टेक्नीक आनीक एग्जाम्पल सांगता म्हूण बायल कारार वता आसता म्हणलें फुल्ल ट्राफीक इरिटेट जाता कसल ट्राफीक कोप येता की ना आमकां भयंकर कोप येता टेन्शन जाता कसले करूं जातवा ट्राफीक आमकां चेंज करूं जातवा त्या तशी आसता ताजे बदलाक रिफ्रेम इन्स्टेड ऑफ दॅट आमी कसान म्हळें येता हा लाज जालें तुगेलो एक चड टायम स्पेंड करच्याक म्हाका जाल्लें आरामेर न्ही हय सो त्या मेंटॅलिटी आमी घेतल्यार कशें आसता पॉझिटीव थिंकींग अगेन सो अशी आमी रिफ्रेमिंग द थॉट्स म्हणून सांगू हे केलो NLPचे केलो टेक्निक्स आनी सांगू का जाल्यार एक मॉडेलिंग म्हूण एक आसा मॉडेलिंग म्हळ्यार आमगेले एक जिवनांतू आमी कितले की पर्सनालिटीज पळोवन आसच्या पुरो लायक हॉट पर्सनालिटीज आमकां तांणी एक इन्स्पायर करून आसच्या पुरो आमी तांगेले केलो गुण आमी सहज जावन एक घेता ती न्ही वा आनी ते घेवका केलो पटी आमकां गोत आसना आमकां ताजे बगे लक्ष नातला रे आमी ते केअरलेस करता ती सो हांव म्हगेले एग्जाम्पल सांगता म्हळ्यार म्हगेले टिचींग करियर हांव एक टीचर जाल्या निमित्त टिचींग करियरा बगून येता प्रोफेसर मुडंबडी ताया म्हूण एकलो आशिल्लो आत ना तो व्हेरी पॉझिटीव पर्सनालिटी इंग्लीश ग्रामर बुक्सांनी पुरो बरयला तो टेक्स्ट बुक रायटींग कमिटीचे चेअरमॅन पुरो जावन आशिल्लो ग्रेट पर्सनालिटी तो म्हगेले मेंटर म्हूण सांगिता म्हगेले टिचींग करियर स्टार्ट जाताना एक 20 वर्सां फुडें 18-20 वर्सां फुडें एक वर्कशॉप तागेला हांवें अटेंड जालेली ताण आमकां एक प्रश्न निमगेला वॉट इज सक्सेस म्हणून सांगून वॉट इज सक्सेस म्हणटना आमकां कसो दिसता एज अ टीचर वॉट इज सक्सेस फॉर यू आमगेले कस आन्सर्स पुरो आमी सांगता गेल्ली ती एकाक लेखक तो म्हळ्यार लास्टाक एक टिचराक सक्सेस म्हळ्यार कसल म्हळ्यार तुमी क्लासा भितर वतना यू शूड कसलेय तुमगेले प्रॉब्लेम्स असो ते पुरा भायर दवरना यू शूड कॅरी अ स्माइल ऑन युअर फेस भायर येतना that same smile should be on your face and a satisfaction in your heart कळवा त्या म्हाका इतले इन्स्पायर जाल्ले की हांव ते दिवस लागून आजीवर केन्ना हांव ते फॉलो करतस तो एक रोल मॉडेल तसले मस्त पर्सनालिटी सो तशें आमी मॉडेलिंग म्हणून आमी केलो जाणा पळोवन आमी पॉझिटीव थिंग्स शिकूका जाता म्हळ्यार प्रयत्नपूर्वक जावन शिकूका जाता ते एक आनी आतां फॉर एग्जाम्पल आनी एक आसा कसल म्हण सांगला रे मेंटल रिहर्सल म्हणून सांगू आता फाय एक प्रोग्राम वचका एक स्टेज प्रेजेंटेशन आसा सो आज हांव कसल करूं वचून नर्वस जावच की भंय करची की आता बिगिनर सांग तशें जाता सो तांणी कसं करूं एक मेंटल रिहर्सल पाय हांव कशें डिटरमायंड जावन आसका कॉन्फिडन्स जावन आसका एक कम्फर्टेबल जावन हांव ते प्रेजेंट करता ताका हांव कसो करता सो फुल्ल डिटेल्ड एक सो त्या एक तसल मस्त टेक्नीक आसा सो हे कसं म्हणून सांगला रे आमगेले सुत्तमुत्त आशिल्ले घटने आमकां चेंज करचे जायना सुत्तमुत्त आशिल्ले व्यक्तीक आमकां आमी प्रयत्न करूं चेंज करच्याक प्रयत्न करूं जायना म्हणटाना आमगेले थॉट्स आमी रिफ्रेम करपाक जाता आमकां आमी चेंज करपाक जाता सो NLPन तूं फेल्युअर म्हूण खंडीत ना फेल्युअर म्हळ्यार एक वर्ड ना इट इज जस्ट फीडबॅक म्हळ्यार तुमी आजी साधन करचें जायना जाल्यार एक फीडबॅक नेक्स्ट टू इम्प्रूव NLPन केदोनूय ग्रोथ मात्र आसचें तुमकां तें फेल्युअर म्हणना आमी चेडू हांकां फेल जाला मार्क उणी मेळ्ळ्या तुकांची प्रयोजना ना अशी पुरो सांगिल्ली निमित्त तांकां एक नमूने डिप्रेशना वता ती एक सांज चेडू चमकुच्या शिकतना कितली पाटी पडता ते पडता म्हूण सांगून त्या बसतव्या न्हू ताची
वापस वापस उठोन म्हळ्यार ताका फेलियर म्हळ्यार कसं म्हण वतना तस जावन ते उठोन चमकता त्याचे आमकां हड्डांक जाल्यार आमी ते नेगेटीव जावन घेता ती अयो म्हाका जायना दिसता आनी म्हाका चमकुचाका जायना दिसता सो तस जावन फेलियर म्हळ्यार एक विशय ना इट इज जस्ट अ फीडबॅक आनी एक तुमकां टायम आसल्यार एक 2 निमिशाचे एक एक्सरसाइज आसा NLPचे तुम्ही पार्टिसिपेट करता जाल्यार करूं येता तुमकां इंटरेस्ट आसल्यार करूं येता ओके आत्ता मागीर तुम्ही एक दोळ धांपी आणते 2 निमिष दोळ धांपी आणते कसले एक इश्ट नातिले एक घटने जो एक इश्ट नातिले एक मनुष्य तुमकां मस्त इरिटेट करता असं म्हणल्यार का तुमकां विसर का म्हळ्यार जायना कसले आसच्या पुरो व्यक्ती आसच्या पुरो घटना आसच्या पुरो तुमकां विसर का म्हळ्यार ते तुमकां मस्त डिस्टर्ब करता आसता ते कसं करका म्हळ्यार आता तुम्ही ते कंप्लीट तुमगेल मना दाखवून काडका ते तुमगेल मना हाण घेयांती तुमगेल दोळा येदूर त्या व्यक्ती की त्या घटन की कसले आसच्या पुरो हाण घेयांती आयल्वा तक्केक ब्लॅक अँड व्हाईट कलर दियांती त्या चित्राक एक ब्लॅक अँड व्हाईट कलर दियांती ब्लॅक अँड व्हाईट कलर दिवन जस्ट तुमगेल मना दाखवून तुमगेल दोळा मुखार दाखवून दूर 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 लकयांती दूर दूर वता असं म्हण तुम्ही भावन करका ते सान बॉला रुपार आसत दूर गेला ते आनी ते दूर 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 वता असं आता तेक जस्ट एक सान ब्लॅक डॉट दिसता असं तितली दूर गेला उफ करांती ते डॉट वर केन माय जाल्या आत्ता कसं करा म्हळ्यार एक ब्युटिफुल इन्सिडेंट एक ब्युटिफुल तुमगेल प्रितीचे एक व्यक्ती की तुमगेल एक इश्टाचे एक इन्सिडेंट तुमगेल मना हाडांती ताका एक ब्युटिफुल कलर दियांती चंद कलर त्या कलर तुमगेल मना भितर भोरून घेयांती ते फील कोन घेयांती एक्सपिरियन्स कोन घेयांती ते एक इन्सिडेंट फील कोन घेयांती कसलो आनंद जाता ते आनंद तुम्ही फील कोन घेयांती ते सगळे मना भितर ते कलर भरता 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 हगूर दोळ सोडांती या तुमकां 2 निमिष भितर हांव केलें कशें फील जाता तुमकां ह्या 2 निमिष भितर केलें हांतू मस्त स्टेप्स आसता तुमकां एक सॅम्पल एक लिस्ट केलेलें म्हळ्यार आमकां इश्ट नातिल्या एक आमी भायर काडू आमगेले एक डिझायरेबल आमगेल मना भितर म्हळ्यार ते आमकां डिस्टर्ब करूनच सो आमगेल थॉट प्रोसेस आमी रिफ्रेम करका म्हळ्यार एक एक्सरसाइज त्या स्टेप्स मस्त हॉर्ड आसा हांव एक सणाचें एक एग्जाम्पल तुमकां दाखयलां सो हे NLP म्हणून सांगल्यार हॉर्ड एक सायन्स न्हय ते आमी नित्य जिवना करचेची जाल्यार ताका एक गायड जावका जाता आतां कावन्सिलींग म्हळ्यार एक हॉर्ड सायन्स न्हय अम्माने कावन्सिलींग करूं येता अज्जाने कावन्सिलींग करूं येता पुरोणे करूं येता जाल्यार प्रोफेशनली ते करतना ताका एक अर्थ येता म्हणून तितलेचे सो असल सन्न विशय आमी मना दवरून घेतल्यार पॉझिटिव्ह पर्सनालिटी जावन आमकां आमी दाखोवन घेतल्यार सो आमगेल पुरा प्रॉब्लेम्स सॉल्व जाता स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन जावच्याक खंडीत कश्ट ना म्हणून म्हाका दिसता नाही आता हे अगत्य आशिल्ल्यांक मात्र हे NLP जावका जाता की अगत्य नातिल्यांक नाका नाही आता सगळ्यान केल्यार बरें वे कशी तशी नाही मागीर येता म्हळ्यार पुरा जनाक NLP करका म्हणून न्हय कसं म्हणून सांगल्यार तुमकां एक समस्या आसा म्हणून मेगेला तुमी आयलार आतां एक चेरडाक म्हाका शिकिल्लें मात्ता वचना एकेची आम्म म्हणटा सांगिला आयकना वाज्जिना तेदन ती येता सो तेदन आमी एक NLP टेक्नीक यूज करून त्या चेरडाक मुखारचे चेद्द एक भविश्य दाखोवन म्हळ्यार अशेशी 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 त्या एक नमने ट्रान्साक व्हरून दोड त्या पुरो आमी उल्लोवच्यान आसा ते NLP म्हळ्यार एक चंद कोन्न उल्लोवन 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 एक अर्द घंटा पुरो जाता तरी त्या चेरडा दिसता भय अब्बा हांव आनी चंद कोन्न वाज्जुका तितलेच कळवा कोणाय येता कोणाय येवे सಣ್ಣ सಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೇನೆ येता ಅದು ಕೆಲವು ಜನ म्हणटा म्हाका केदने मस्त हांव बेजारार आसता म्हाका कुशेर आसका म्हणून अशी जाल्यार जाताना तदा नमगेले कसं की एक उल्लोन 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 तितलेच NLP म्हळ्यार रिवायरिंग द माइंड प्रोग्रामिंग द माइंड आमी कंप्युटर प्रोग्रामिंग करनात तशी आमगेल माइंड प्रोग्रामिंग करचें तेदन तुमकां उलयता उलयतना हवय अब्बा हांव अशें आसल्यार लायक नवे अशें आसका हांवें म्हूण सांगून दिसता तितलेच आता तुम्ही सांगले एक चेरडाक तरी आवस घेवन आयली म्हणून आता चेरड न्हय आता हावची म्हाका कसं एक हाजे अगत्य म्हणलेले म्हाका केदन कळत
म्हाका कसं तुम्ही मस्त डिस्टर्ब असला रे एके खंयचे एक विषय तुमकां डिस्टर्ब जाता असला रे एके मनाक खूश नातला रे तेदन तुम्ही एक काउन्सिलराला वचचेत म्हाका अशें मस्त डिस्टर्ब जाता असं मेंटली हांव मस्त म्हाका कश्ट जाता असं कसं करूयेत तेदन ते काउन्सिलर उलयता उलयताचे तुका कसं प्रॉब्लेम आसा खंयचे निमित्त प्रॉब्लेम आसा सो हांव त्या वेळ म्हणलें त्या घटने चेंज करूं जायना आमगे थिंकिंग पॅटर्न आमी चेंज करूयेत त्या तुका तो हेल्प करता हे फोबिया म्हणटा न्हू आमी थोडे विशया बद्दल भय उदका बद्दल उज्जा बद्दल नातल्यार हायटा बद्दल असल पर तसलय तुम्ही हाजीन काडता NLP तोच टेक्निक्स आसा तुका इवन अस म्हणो मागीर सायकोसोमॅटिक डिसीजेस म्हळ्यार इवन हे आमगेल्या किडनी स्टोन कॅन्सर वरकेन हें पुरो सायकोसोमॅटिक इवन हे शुगर BP वरकेन मेंटल प्रेशरार जावचे तसा लायफस्टायल डिसीजेस सो आमी मेंटली हॅपी असल्यार आमकां कसले असल कायले यानंत जाल्यार आमगेले वर्क प्रेशर इतलो आसता की आमकां इश्ट ना म्हण जाल्यार त्या पुरा कायले येता आमी मात्र घेवका जाता सो आमी कितले मेंटली आमी कूल आसता की मेंटली कितले आमी हॅपी दवरून घेता की तितले आमी आरोग्यवंत जावन आमी आशेत खंयचेय फोबिया जाल्यार NLP मुखांतर काडयेत जाल्यार तुम्ही कोऑपरेट करका तुमकां मन आसका हे भशेन हांव आत्तां निंबूत तुमकां एक क्वेश्चन NLP भायर म्हूण दिसता म्हाका आतां एक सृजनशील खंयचेय एक कलाविदांक आतां हांव एक बरोवपी म्हळ्यार साहित्य कविता बरयता आमकां खंयचेय एक घटन पळयतना ताजेन आमकां मन अस्वस्थ जावका जाल्यार मात्र आमकां कसलेय बरोवच्या साध्य जाता ते अस्वस्थ कर न्ही जाल्यार आमी खुशीर आसताचे आमकां कोणालेय दुख्ख कोणालेय वयर जालेलो अन्याय कसलेय तसले आमकां कसलेय बाद दिना ते आमी आमचितले आसूं जाल्यार केन्ना आमकां ते बाद दिवच्या सूर जाता मनांतू खंयची गी एक चलये वयर अत्याचार गी अनाचारू नातल्यार आनी कसं गी शोशण जातना ताजेन आमगेलें मन मातसो अस्वस्थ जातना तुमकां बरोवचें आमकां बरोवचें जाता असल हाका कसं म्हणटा तुमी इमोशन्स म्हळ्यार आमगेले भितर सहज जावन आसचे न्हू मागीर ते आमी चेंज करूं जायना आतां एक कूल जावन आसचें म्हणून सांगल्यार हांगा कोणाक कसले जावो आमी आरामेर आसता आबा आमगेले मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टंट आमकां मनुश्य जावन तशें जाता नाही साध्य ना एक आम्म जावन आमकां तशें जाता चेडा हुशार ना म्हणटना एक टेन्शन जायना टेन्शन स्ट्रेस ते एक नॅचरल इन्स्टिंक्ट्स आमगेले भितर आसचे आसकचीची हांव चेडो म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ मट्टाक एक टेन्शन स्ट्रेस आसकचीची एग्जामा बगे भयंकर कूल आसल्यार एग्जाम म्हळ्यार केअरलेस करना सो लिटल बिट ऑफ स्ट्रेस इज नीडेड म्हणच्यान कळवा तितले आनी हे इमोशन्स म्हणून सांगले तुमकां बेजार जावचे ते एक सहज जावन आमगेले आसचे हांव अंद कसं म्हणटस म्हण सांगल्यार खंयचे विशयाक मस्तू डिस्टर्ब जावन वार गटल्याक आमी ते मनाक घेवन ताजे निमित्त आमगेले हेल्थ पाड जाता म्हणून आतां खंयची एक घटने बगे आमी बेजार कोण घेवन तुमी कविते बरोवचे ते एक सहज तेच्यात तर मागीर तुमी एक 2 दिसान ते विसरता तस जावन ते तुमकां हेल्थाक कसले परिणाम जायना म्हळ्यार आमी एस्पेशली हांव सांगता आमी लँग्वेज टिचर्स आसा पळय इंग्लीश कन्नड हिंदी तस लँग्वेज टिचर्स सादारण म्हणटा केन्ना इमोशनल आसता तुका सायन्स बॅकग्रावंड आवडटा पळय मॅथ्स तांणी चिकेची क्रिएटीव न्हय हांव म्हणटा IQ टायपाचे आमी चिके क्रिएटीव म्हणून येता चिके इमोशनल आसता सो इमोशनल आसचे चुकी न्हय जाल्यार कसले एक मस्त डिस्टर्ब जावचे पळय मस्त डिस्टर्ब जावन आमगेले हेल्थ वायट कोण घेवन कसले एक घरा समस्या आसच्या पुरो एक संबंधाचे एक समस्या आसच्या पुरो सो तेदन आमी आमगेले थॉट प्रोसेस चेंज कोन घेवका सो टेन्शन जावचे थप्पू न्हय आमी कशी ते मॅनेज करता ती आमी ते कशी बॅलन्स करता ती आमकां एफेक्ट जायना अशी ते इम्पॉर्टंट आतां आमी घेवचे आहारच न्हय हाजे निमित्तय आमगेले मानसिकते वयर कसले परिणाम जावचे आसता गी म्हळ्यार फुडें आमी खायना तील तसले कितलीगी नवे नवे आहार आमगेले हांतू आहार पद्दतीन तांत येवन सर्वतस आमी सान आसतना खावचे धान्य गी न्हय रांदयकाय गी ते सोडून आमी नवीन नवीन खंयची गी आतां आमकां अभ्यास नातील तसं नमने तेल हाडताचे कसं की ऑलिव्ह ऑयल म्हणलें ते म्हणलें हें आमकां पुढे नारलेलें तेल मात्र खावन गोत आशिल्लें तसले आमगेले हांगाचे प्रादेशीक हाका हे जावचे सूट जावं तसले हे सोडून आमी आनी खंयची गी
विदेशाची गी नाही आनी खंयची गी रांदय काय हे ते ताजे निमित्त कसले मानसिकते ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ आमकां समतोलित आहार सत्वयुत आहार ह्या खावचे मस्तू अगत्य अशी ट्रॅव्हल करताना पयर पळयलें सಣ್ಣ सಣ್ಣ गांवांवरकेन पिझ्झा हट KFC व्हड ओपन जाला कळवा आमगेल चेडूं अट्रॅक्ट जाता ती सहज जावन अट्रॅक्ट जाता ती पिझ्झा म्हळ्यार भारी इश्टात आमगेल चेडूंक सो जंक फूड खाल्ल्या निमित्त सायकोलॉजिकली कसले इफेक्ट मस्त त्यांची ಕೆಲವು ಜನ घरकಡೆ ಡೈಲಿ म्हणला म्हणकेची हॉटेला दाखवून गोबी मंचुरियन हाडून खावचे सो आमगेल तुम्ही म्हणला म्हणके आमगेल घराचे खाण आमगेल तरकार असचे पुरो फ्रुट्स असचे पुरो अम्मान घरा केलेलं खाण खेळल्या निमित्त आमगेल आरोग्यावर केन लायक असता हा आहारांतू सात्विक आहार म्हणून सांगू सात्विक आहार म्हळ्यार सांगला म्हणके घराच खाणं चिकेच वयचे राजसिक आहार म्हणून सांगल्यार कसले एक कॉफी टी एक चॉकलेट्स एनर्जी ड्रिंक असल पुरा कसले त्या मस्त चागने जाल्यार ओके लसण पियावू त्या पुरा राजसिक आहार ताजे निमित्त चिकेची स्ट्रेस एंग्जायटी तिके पुरा येवचे चान्सेस असता नेक्स्ट लेवल तामसिक आहार आतां म्हणली पळय हे जंक फूड असच्या पुरो अल्कोहॉल असच्या पुरो ड्रिंक्स असच्या पुरो फास्ट फूड असल पूरा खेळलेल्या निमित्त कसं जाता म्हणारे तत्ता वळतात अप्रूपाक खावच्या नज म्हणून हांव काय सांगना अप्रूपाक खंडीत खावे येता हॉटेला वच्चे येता खंडीत नाही जाल्यार ते रेग्युलरली पळय त्याचे खेळलेल्या निमित्त कसं जाता आमगेल देह ह्या प्रकृतीक होंदून असचे तस जावन आमकां ते सेट जायना आमगेल बॉडीक ते सेट जायना तशें म्हणटात आतां पळय नॉर्थ इंडियन हॉटेला वचून आमी सम खायला रे आमकां नेक्स्ट डे कसं जाता एक नमने आलस्य मूड नातला म्हणके मूड स्विंग्स ते पुरो जावचे सहज ते जावनूच जाता तशी आहार कसं आमी घेता ती ताजी क्वॉलिटी कसल्या ताजी क्वॉन्टिटी कसल्या त्या मस्त इम्पॉर्टंट ताजी वटू आहार आमी कशी खाता ती त्या वरकेन इम्पॉर्टंट कशी खाता म्हणून आमी चेडूं शिकेना ती आमी चेडूं टीव्ही पळयता ती केलो पट शू घालनूची टीव्ही पळोवन खाता कसा खाता म्हणून तांकां गोतना आम्मा हाण दिता आनी खाता ती केलो पट तशी जाता एक शू घालून भोंवता खावचे ताजे बदलाक पुरा जनान आमी वटू बयसून अम्माल रांदप कितली रुची जाला अम्माजी कितलो आय जाला अम्मा कितली खुशी वाडतलेक अन्नान गळसुचकी चेडूवान एकोचकी चंद कोण रुचेर खेळला रे ताजे निमित्त आमगेल मध्ये संबंध वरकेन वाडता आमगेल आरोग्य वरकेन चांग असता म्हण म्हाका दिसता जावो सुमती पै येदोळताय तुम्ही स्वस्थ मन ते कशी स्वस्थ जीवनाक वाट कोण दिता स्वस्थ मन दवरून घेवचे अगत्य कसले स्वस्थ मन कशी दवरून घेवेत ताजी तांत्रिकता म्हळ्यार टेक्निक्स कसले हे पुराय विवर जावन आमगेले वीक्षकांक सांगले हाजे बद्दल तुमकां मस्त धन्यवाद सांगताव आनी आमगेले वीक्षकांकय तांणी हे आमगेली हे भास पळोवन तांकांय तांतांगेल मन कशी स्वस्थ दवरून घेवका ताजे निमित्त तांगेल जीवन कशी स्वस्थ दवरका म्हळेले तांणी मनन कोण घेवन आसच्या पुरो म्हण लेखता आनी हे भास वीक्षण केलेले खातीर वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगता नमस्कार.